मोगाळ भाव भयणांनो, आयचो विशय जावन आसा पवित्र वचम्याचे हाजीरपणाची ओळख. तर आयज आमी चोवया आमकां कशें कळटलें की म्हाजे भितर पवित्र आत्मा आहा तो ना. तर जाणून घेवया कशें कळटलें काय. देवान जेजून सांगलां, until unless you born again you cannot see the kingdom of God. Until unless you born of water and spirit you cannot see the kingdom of God. तूं उदकान आनीक वतम्यान जे पर्यंत जल्म घेयना ते पर्यंत तूं स्वर्गीचें राज चोवंक शकना. म्हणल्यार तो पवित्र वत्मो आमचे भितर आसूंक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट, सारकें गरजेचें. तो पवित्र आत्मा आमचे भितर ना तर ते सासणाचें जिवीत आमकां मेळोंक शकना. आमी जाणा जावपाक जाय तें म्हाजें नांव त्या लायफ ऑफ बुकाचेर बरयलें हांव ना, तें स्वर्गीच्या जिविताचें बूक तो वयर आहा, तेजेर आमचें नांव बरयलें हांव ना, तें आमी जाणा जावन घेवपाक जाय. तर म्हाजे भितर पवित्र आत्मा आहा ना कशें कळटलें. ती एक खूण आहाय. सो देवाचें गिफ्ट ऑफ गॉड इज डिफरंट आनी पवित्र आत्मो हो एक डिफरंट. देवाचें गिफ्ट टोटली डिफरंट फ्रॉम द होली स्पिरीट. आतां चोवया पवित्र आत्मो म्हाजे भितर आहा ना, कसो आहा, कशें कळटा. आतां देखून तुमकां हांव कितें कोत्ता, एक धाकटेंशें एक एग्जाम्पल दिता, उदाहरण आमी जाण जावया. ओके, आतां कितें करया, चय हो जावन आसा ग्लास, उदका ग्लास, उदका ग्लास, उदकाचो ग्लास एका हांव हिंग दवरतां. हो जावन आसा हांव. तितून हांव कितें कोत्ता, आतां हो उदक घालता. हें घायलें उदक तुमकां कळपाक मातसो ताका कलर दिला हांवें, नाजाल्यार तें उदक कोडपाना न्हू, देखून ताका मातसो तांबडो केला, कलर दिला. हें उदक, हें इतलें उदक, हो कितें जालें, हो म्हाजो वत्मो, हो आमचो वत्मो. हितून आतां कितें करया, आनीक घालया उदक. हो जावन आसा आमचो वत्मो. आतां हितून कितें कोत्ता, पवित्र वत्मो घालता. होवूय जावन आसा आतां हें पवित्र आत्म्याचें उदक घालता, हें जिवें उदक पवित्र आत्म्याचें. हें पळय घायलें, मिक्स जालें ना. हें पयलीं वत घालें, आतां आख्खें कंप्लीट जालें, भरलें. आतां हें एक जालें पळय, पयलीं इतलें वत घालें आनी आतां फूल जालें. म्हळ्यार टोटल मिंगल जालें, तें मिक्सचुरात जालें, मिक्स जालें आनी एक जालें. सो हो एक एग्जाम्पल तुमकां दिला. म्हणल्यार कसो तुमकां सांगता, वेरी मातशें सिंपल करून दाखयता. जेन्ना आमचो वत्मो आहालो, आमचो वत्मो चोय जाण जावशाय, देवान ते मातयेन पयलीं ती कूड रचली आनी मागीर ते कुडी भितर तेणें कितें केलें, फूंक मारून आदामाचे भितर फूंक मारून ते भितर वत्मो घायलो, वत्मो आनी जीव ते भितर घायलो आनी तेन्ना तो जीव जालो. आनी पयलीं ती कूडच आहाली. सो तेजे उपरांत आमचो वत्मो, आमको वत्मो आहा पूण तो वत्मो मेलोलो आहा. चोय जाण जाय, वत्मो आहा, तो वत्मो मेलोलो आहा, देवाक मेलोलो आहा.
वत्म मनशाचो जर वत्म मरत जाल्यार मनीसूय मरता हें 100%. पूण तो देवाचे नदरेन मेलोलो आहा आनी तो आख्खो डटी आहा. बरेपण म्हणटा तें कांय ना, पातकान बुडलेलो आहा. तो वध ग्लासाचें तुमकां एग्जांपल दाखयलें. आनी जेन्ना तितून पवित्र वत्म येता तेन्ना तो आख्खो कंप्लीट जाता, एक वत्म जाता, कंप्लीट वन स्पिरीट. आनी एक वत्म जावन तो म्हाज्या वत्म्याक आपणा भितर मिंगल करून घेता, मिस्त्रात करून तें उदक थंय सेपरेट करपा जाता ना, तशें एक जाता, कंप्लीट जाता, एक वत्म जावन आमचे भितर बसता. हें देवाचें घर. देव आनी ह्या घरा भितर आपुणूय येवन रावता, एक जावन आमचे भितर रावता. हें देवान आमकां दिलां घर. हांव जो तुमकोडे आतां उलयतां तो जावन आसा वत्मो. आनी हांव ह्या घरांत रावतां जाणा जावशात. हे कुडींत हें देवान दिली ही कूड म्हाका. आनी तुमकोडे हांव उलयता तो जावन आसा वत्मो. आनी म्हाकोडें तो जीव आहा. म्हाकोडें जीव आहा आनी वत्म जीव बाराबर रावताय. आनी मेले उपरांत दोगूय बाराबर चल्ले. तर जेन्ना पवित्र वत्म भितर एंट्री मारता पळय तो आतां मेलोलो आहा. देवाचे नदरेन तो मेलोलो आहा. देखून आमी म्हणटाय तेजो वत्म मेलोलो आहा म्हणटाय एक पाटी. कित्याक तेजो जेन्ना तो पातकां बुडलो म्हणटा न्हू तेका देवाचें कांयच सोंसना, देवाचें कांयच चिंतना. तो मनीस तेजो वत्म मेलोलो आहा देवाचे नदरेन. आनी संवसाराचे नदरेन तो जीत आहा. तर जेन्ना जाण जाय वेरी इम्पोर्टंट, जेन्ना आमी बातिजम घेताय, देवाक आमी भास दिताय, पातकें जिवीत सोडून नवें जिविता भितर एंट्री मारताय तेन्ना आमचे भितर पवित्र वत्म येता. पवित्र वत्म जेन्ना आमचे भितर येता तेन्ना एक पावर एक्सप्लोजन जाता. जेन्ना तें आनी तें भितर सगळें डर्टी आसता तें सगळें निवळ जाता, ऑटोमॅटीक क्लीन. पवित्र वत्म कितें करता, त्या उदकाक सगळें क्लीन करता. भितर आमचें सगळें पातकां सगळें घाण सगळें तें जेजूचें पवित्र अमोलीक रोगत आमकां कितें करता, तो साबाव संवसारा भितर एकूच साबाव, दुसरो साबाव ना. जेजूचें पवित्र अमोलीक रोगताचो साबाव असलो साबावूच ना. आनी तो साबाव कितें करता, कंप्लीट आमकां निवळ करून उडयता पवित्र अमोलीक रोगतान. तो जिवो देव आमचे भितर येता आनी आमचे भितर मिंगल जावन एक जावन आमचे भितर रावता, म्हाज्या वत्म्याक आपणा भितर घेवन. तेन्ना एक पावर एक्सप्लोजन, एक पावर येता. आनी तो पावर येयलो म्हणटा कितें जाता, फॉर एग्जांपल एक मनीस कोमा भितर गेल्लो एक जावन तें. आनी दुसरें एग्जांपल चोयलें जाल्यार एक ल्हान भुरगें जल्मताच तें सामकें अशें करून हें जालें आसता, बेहोश आसता. एक भुरगें जल्मत तें सामकें बेहोश आसता. ताका मागीर डॉक्टर नर्स कितें करता, चिमटो घाल म्हणटा तें मागीर कें करून रडपाक रडटा तें भुरगें. बारीक न्ही आडकोन चिंताय. आवय खबर आसता कोण म्हाज्या भयणाक खबर आसतलें, डॉक्टरांक खबर आहा तें, नर्सांकूय खबर आहा. एक भुरगें जल्मत आसतना आवाजूच करना, ओग्गी आसताय. तेन्ना तें कितें करता, चिमटो काडून त्या भुरग्याक हें करताय. मागीर तेन्ना करून बोड मारता. जेन्ना आनी कोमा भितर गेलो मनीस, मरप म्हणल्यार तो कोमा भितर गेलो. जेन्ना तो पवित्र वत्म ते भितर येयलो म्हणटा तो कितें जाता, जीत जाता. तो वत्मो जो देवाच्या नदरेन मेलोलो आहा, संवसाराक जीत आहा तो. देखून चलता न्हू, देखून भोंवता, देखून काम करता, खाता जेयता सगळें करता. पूण देवाचे नदरेन देवाक तो मेलोलो आहा. जेन्ना पवित्र वत्म येता भितर तेन्ना तो जीत जाता. आनी ताका फस्ट म्हळ्यार कितें जाता, भूक लागता. चोयाय हें उतर गरजेचें. भूक लागता त्या भुरग्याक पासून. तें भुरगें अशें ल्हान भुरगें जल्मता तेन्ना पासून तें आवाज करून अशें पळय आसता. तेन्ना ताका दोतोर चिमटो काडून कें करून बोड मारपाक लागता. तेन्ना मागीर ताका भूक लागता त्या भुरग्याक. तेन्ना तेजी आवय ताका मागीर ताका दुदाक लायता. कोमांत गेल्लो पासून मनीस जेन्ना जितो जालो म्हणटा ताका मागीर ताका कितें ना कितें दिवचें पडटा. तेन्ना तो मागीर आपल्या सेन्सा भितर येता. भूक लागता त्या भुरग्याक. भूक लागली म्हणटरी कसली भूक आतां, पवित्र वत्म येयलें म्हणटरी ताका वत्मीक भूक लागता. दोळे उक्ती जाता तेजे वत्म्याचे दोळे उक्ती जाता, ताका भूक लागता.
ताका मागीर देव जावो, जेजूक आनीक वळखुपा जावो, जेजूक आनीक तो चोवपाक सोदता. तेजे भितर एक ऑटोमॅटीक एक ताका असली तान असली भूक लागता न्हू, तो आनीक जेजूक सोदया आनीक जेजूक सोदया. तेजे भितर एक असलो विस्वास येता, विस्वास वाडटा तेजे भितर विस्वास. जाणा जाय म्हाजे मोगाळ म्हाजे मोगाळ भाव भयणां हें सोच जावन आसा. तो विस्वास तो तुजो पवित्र आत्मा भितर आहा न्हू, तो सगळें क्रिएट करता सगळें भितर. जेन्ना तुका लीप जावन तूं जिती जालें म्हणटा न्हू, तुजी मागीर तुका भूक लागपाक लागता. भूक लागली म्हणटकीर तुजे भितर ऑटोमॅटीक तो विस्वास क्रिएट जाता. त्या विस्वासान तूंच मागीर म्हणटा, हां जेजू म्हाजो सुरवंडार, म्हाजो राखणदार, म्हाजो पेकोणदार, म्हाजे पासत तो फुरसार मेला. हें सगळें तूं उगडास करपाक लागता. तो पवित्र आत्मा सगळें तुका कुडीतपण दिता, शिकयता तुका. तुका खूंय वचपाक गरज ना, सगळें तुका पवित्र आत्म्या कडच्यान सगळें तुका ट्रेनींग मेवता. हें व्हेरी इम्पोर्टंट. हें जावन पळय, ज्या मनशाक ती भूकूच लागना तो आजून रेडी जावंक ना. भूक लागप म्हणल्यार व्हेरी इम्पोर्टंट. तो रोखडोच कोणें देवाचें कितें सांगलें जाल्यार रोखडो आयकोंक सोदतलो, हें जाण जाय. कित्याक जायें आनीक घेवपाक सोदता, आनीक घेवपाक सोदता. ही वॉन्ट मोर एंड मोर. तो देवाक चड आनी चड अडकोंक सोदता. देवाचें आनीक आनी चड खबर. आतां बारीक तुमी नियाड करून संवसारीक मनशाची नियाड करपाक जाय. खंय लोकांची गांवची कोणाची चेडवांची कोण चेड्यांची हेजी ती खबरी जाल्यार पयलीं धांवन आयकोवपाक लागतली कान दिवन. हांव कितें सांगता तें कितें सांगता ते संवसाराच्यो खबरी आयकोपाक पयलीं एक नंबर. वो आनी खंयची आरे तो तेका घेवन धांवलो मरे, ते तें तेका घेवन धांवलो मरे, तेसली खबरी आयकोपाक एक नंबर. हें कोणाची कामां? संवसाराची कामां. आनी जर तुजे भितर जर पवित्र आत्मा आहा जाल्यार तुका सगळी देवाची खबरी सांगतलो आनी देवाचे लायणीन तुका लीड करतलो. बरें चिंततलो. तुजे भितर तुज्या अंतस्करणा भितर घाण केन्ना आसूंक शकना. बारीक नियाड करून चिंत. जर तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा, पवित्र आत्मा तुका केन्ना पोजडी उतरां केन्ना उलोवपाक दितलो? पोजडपण तुका चिंतपाक दितलो ना. एकूच इतल्यान तुका बरें वायट दोन तुका उदक व्हांवपा ना. बरेंय उदक आनी वायटूय उदक एक जोरीसून एक जोर व्हांवता. आनी तितूंतल्यान तुका हारें उदक आनीक मिठाचें उदक आनीक गोड उदक दोनूय उदक, साय उदक आनीक दर्या उदक एक बरोबर हें जातलें फ्लो जातलें ना. हें सैतानाचें आनी जेजूचें दोगूय मेळोन एक ताटान जेयतले? खेदीच ना. एक ताटांतल्यान वो एक ग्लासांतल्यान सैतान आनी देव जेजू केन्नाच पवित्र आत्मा केन्नाच मेवपा ना. जेजू जाल्यार जेजू, सैतान जाल्यार सैतान. जाण जायत व्हेरी इम्पोर्टंट. ज्या मनशा भितर पवित्र आत्मा आहा तो सगळ्यांचे पयलीं ताचें हुणा तो जिवीत तो दीस रातभर जेजू 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 करतलो. कित्याक ताका भूक लागलेली आसता. ताका आनीक जावो तो देवाचें आनीक ओळख घेवपाक सोदता आनी तो पवित्र आत्मा ताका लीड करता. तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा, पवित्र आत्मा तुका लीड करतलो जाणा जावशी. बेश्टें आमी म्हणलें म्हण जायना. पवित्र आत्मा आहा, पवित्र आत्मा आहा, पवित्र आत्मा आहा, सगळ्यां भितर आहा, सगळ्यां भितर आहा. म्हाजे मोगाळ भाव भयणानो कन्फ्यूज जायना कांय. कोणाक फसयता? आमच्यान कोणाक देवाक फसोवपाक जायना. कित्याक फोटो वता? चिंत, नियाड कर, बारीक नियाड कर, बारीक चिंत. ज्या मनशा भितर पवित्र आत्मा आहा तेजे भितर ऑटोमॅटीक तो मोग येता. कोणाचें केदींच वायट चिंतपा ना, कोणा बद्दल वायट उलोवपा ना, कोणाच्या आड उलोवपा ना. सगळ्यां बद्दल ती दया म्हळ्यार जी काकळूत लोकांक सगळ्यां तुज्या भाव भयणाचे बद्दल काकळूत तेंची बरें करपाक, तेंक साल्वार करपाक असले फिलिंग्स तुजे भितर येवपाक लागताय. लोकांचे बरें चिंतपाचें सगळे भाव भयणाचे सगळ्यांचे बरें चिंतपाचे फिलिंग्स येताय भितरल्यान आनी बरें करपाक फिलींग येतलें. ही सगळी पवित्र आत्म्याची हुणां. हें जाण जावपा जाय. हें सगळें व्हेरी इम्पोर्टंट. तर हें पवित्र आत्म्याचें व्हेरी इम्पोर्टंट. सगळ्यांचें म्हणल्यार ती आमकां भूक लागता वो लागना व्हेरी इम्पोर्टंट.
लागून ती भूक लागना, हूंय तर प्रॉब्लम आहा. हूंय तर प्रॉब्लम आहा सोदून काडपा जाय. एक एग्जांपल तुका आनी एक दुसरें म्हणल्यार एक भुरगें आहा, ल्हान जल्मलें मागीर तें मातशें जशें वाडटा, पा ताका सारकें पापा म्हणपा जायना, पा पा कोत्ता. बरें तें भुरगें मातशें व्हडलें जालें, तरी सुद्दां पा मामी म्हणटा आसूं जातलें. आनी 1 वर्सान सारकें म्हणटलें, 2 वर्सान सारकें म्हणटलें, 3 वर्सां जालीं. आतां ताका 20 वर्सां, 25 वर्सां, 50 वर्सां, 60 वर्सां जाल्यार आजून पा 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 थिंगा आहा, आजून सारकें पापा म्हणपाक जायना. म्हणल्यार कितें तर प्रॉब्लम आहा, तें फायंड आवट कराय. कित्याक तुमकां ही संद कांय मेवना? कित्याक ती तुमची देवाची उतरां कित्याक तुमकां कळनाय? तुमचे तकलेन कित्याक वचनाय? कोण आडवयता? कित्याक तुमचें तें काळीज इतलें घोट जावन बसलां? कित्याक तुमी देवा कडेन तें काळीज व्हडना? देवाची उतरां काळजा भितर घेवपाक कित्याक सोदनाय? 2 भाशा आहा, एक ईट चोय, इटाक चोय उदका भितर बुडयलो म्हणटकीर ईट कसो उदक ओडून घेता भितर चोय, आनी तो पाशवणीच्या हातार उडय, तो उदीक ओडून घेवपाना. तशें देवाची उतरां भितर ओडून घेवपा जाय. देवाच्या उतराक देवाक लाळेवपा जाय, गरजेचें. बेश्टें वाऱ्यार उलयलें म्हूण जायना म्हाज्या मोगाळ भाव भयणो. वाऱ्यार उलयलें म्हूण जायना. कित्याक टायम वेस्ट कोत्ताय? पवित्र आत्मो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तोच आमचो आदोगाद, तोच आमचो मिडिएटर. आमचो कितेंय प्रॉब्लम जालो जाल्यार तोच सॉल्व कोत्ता. आनी आमचें कितें आहा तें सगलें बापाच्या उजव्याक बसलात, सगलें बापाक तो कोडीत कोत्ता, ईच एंड एवरीथींग. जेजू आमचो मिडिएटर, जेजू आमचो आदोगाद जावं जाय. आनी तो पवित्र आत्मो, तो जेजूचो वत्मो, बापाचो वत्मो, जिवी देवाचो वत्मो जावं जायात. कन्फ्यूज जायना कांय. आनी ही पवित्र आत्म्याची हुनां चिन्न, सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें जाण जाय. पवित्र आत्मो फॉर एग्जांपल आतां आमचे भितर आहा आनी हांव नाका जाल्लें वायट काम करीत रावलो, करीत रावता. पवित्र आत्मो भितर रावतलो. पवित्र आत्मो तुका म्हणटलो बरें तूं वायट कामां करीत राव, तुका परमिशन दितलो तो. तो तुका कांय पवित्र तुजें मोजें हें करपाना. देवान कितें केल्लें आहा, सगली ऑथॉरिटी आमच्या मनशां कडेन आमचे कडेन दिवन दवरलेली आहा. आख्खी सगली ऑथॉरिटी आमच्या हातीन आहा. देव बोंबाड केन्ना मोदें पडना. सगली ऑथॉरिटी, हे पृथ्वीचेर ऑथॉरिटी मनशाच्या हातीन दिवन दवरलेली आहा. सैतानाकूय ऑथॉरिटी ना. जेजून ती सगली ऑथॉरिटी आमच्या हातीन दिवन दवरली आहा. जेजू बोंबाड आपुणूय मोदें पडना. तुमी कितें कोत्ताय तुमचे सगळे डिसिजनाक हांव मान दितां. जेजू आमच्या डिसिजनाक मान दिता सगल्यांक. जेजू म्हणटा तुमी जावन येयात म्हाज्या फुड्यान. जेन्ना तुमी येताय हांव तुमकां हात दितां. तुमी एक पावल तूं मुखार मार, जेजू म्हूण उलो मार. जेजू देराच्या भायर येवन उबो रावला. देर ओपन करपाचें वो बंद दवरपाचें तें तुज्या हातीन आहा. तेजो ओनर तूं. ह्या घराचो ओनर तूं आतां सद्याक. देर उक्ती कर वो बंद कर तुज्या हातीन आहा. तूं नाका म्हणटा जाल्यार जेजू केन्ना फोर्सान येवपाना, जाणा जावचें. आनी तूं जावन जर देर उक्ती कोत्ता, जेजू येता. 101% येता. केन्ना हेजो डावटूच केन्ना जिवितान दवरनाकाय. नो डावट अबावट इट. तो तुज्या जिवितान येता म्हणल्यार येता. पूण म्हाज्या मोगाळ भाव भयणानो, तें तो दारवटो तें देर तुमी ओपन करपाक जाय. आनी तें कोणाच्यान ओपन करपाक जायना. तें तुवें जाण एकल्यान जाणा जावन नियाळ करून तो म्हाजो सोरोंडार, राखणदार, पेखणदार, म्हाजो जिविताचो राजो जेजू तूं जावन आसा म्हूण तुवें तेका भितर एक्सेप्ट करपा जाय. आनी तेजे पासून तुवें तें देर घराचो दारवंट तुवें तें ओपन करपा जाय. बारीक नियाळ कोन्न चिंताय. तुमी दीस रातभर कितें चिंतात? तुमचें काळीज खंयच्यान ओडटा तें पवित्र आत्म्याचें सिग्नल तुमकां दाखयता. पयस वचपाक गरज ना.
जर तुमच्या काडीत संवसारा हाटल्यान वडटा जाल्यार तुजे भितर पवित्र आत्मा ना. 100% तुका सांगता हांव. आनी जर तर तुजी काडी देवाच्या वाटेन वडटा जाल्यार 100% तुका सांगता हांव तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा. संवसारा भितर आसून नासल्या भशेन जिवंक जाय हें जाणा जावपा जाय. संवसारा भितर आसून परतून सांगता आयको, संवसारा भितर आसून नासल्या भाशेन तुजें हिंगा कांयच ना. देव सांगतात आमचें हिंगा कांयच ना. आमचें सगळें वयर स्वर्गींच्या राज्या भितर आहा, हिंगा कांयच ना. जो रोल दिला तो रोल प्ले करपाचो, देवाक आर्गां महिमा दिवन देवा फुडें वचपाचें. चोय जाण जाय अशें इन्विटेशन जायत जाणांक आहा. एक जॉबाची 1000 लोकांनी अप्लाय केलेले आहा, पण तितून फकत 10 जाणां हितून काडटले. व्हेरी फ्यू पीपल वील बी चोजन. देखून कित्याक टायम वेस्ट कोत्ताय. फोटोवन घेयना कांय, फोटो नाका, नियाड कोर हांव कोण, खंयच्या रस्त्यार वयता, कितें कोत्ता चिंतपा जाय. आनी डिसिजन सगळें तुज्या हातीन आहा. म्हाजे भाव म्हाजी भोंवणी तुज्या हातीन आहा, कोणाच्याच हातीन ना. तुजें जिवीत तुज्या हातीन आहा. केन्ना कितें उलयता तेन्ना हे जिबलेचेर कंट्रोल दवर. जिवीत आनी मरण हे जिबलीच्या हातीन आहा. जिबली म्हणल्यार 2 धारेची तलवार, तेंय नियाळ कोराय. सामकें गरजेचें. ज्या जाग्यार तुजें मन ओडटा, ज्या जाग्यार तुजें मन ओडटा तूं पावलो थिंगा. संवसारा हाडलें तुजें मन ओडत चोय जाण जावची. वतम्याचें जेवण जावन आसा देवाचीं उतरां. देवाक आर्गां महिमा दिवप हें वतम्याचें जेवण. तें वतम्याचें जेवण वतम्याक दिवपा जाय. आनी त्या म्हाजे जिवी देवाचो जेजू तेजेर हक आहा. आनी हें कुडीचें जेवण जावन आसा हें संवसारीक, आनी तें लास्टाक हुंवन पावयता हेमकोंडा भितर. आनी वतम्याचें जेवण जावन आसा मागणें, देवाक आर्गां महिमा, तें हुंवन पावयता आमकां सासणाचें जिवीत दिता. आतां तुमकां कितें जाय तें तुज्या हातीन आहा. कोणाच्या हातीन ना. तें तुवें डिसिजन घेवपाचें. बारीक नियाड कोन्न चिंताय. तोंडान शेरमावन दिलें म्हण जायना, तोंडान सांगलें म्हणटा जायना. प्रॅक्टिकली इट हॅज टू बी देर ऑन द ग्रावंड. इफ यू अबायड इन द वर्ड ऑफ गॉड and if the word of God abide in you, you ask whatever in the name of Jesus of Nazareth, it will be done for you. जर देवाचें जिवी देवाचें उतर तुजे भितर आसत आनी तूं त्या जिवी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोशी जाल्यार जेजूच्या नांवान कितेंय माग म्हाजे भावा तें तुजें 101%. विस्वासी देव तो म्हाजो जेजू, विस्वासी देव. जाणा जावशी. हे चड डिटेल कांय सांगलें ना. हो व्हिडियो म्हाका व्हडलो करपा नाका. सांगता जाल्यार जायतें आहा, मुखार केन्ना सांगतलो. पूण ह्या 2 उतरांनी समजून घे म्हाजे भावा म्हाजी भोंवणी, समजून घे. आनी तुमकां हे आनीक डिटेल जर जाय जाल्यार म्हाका कॉमेंट बॉक्सा भितर वो जर वॉट्सॅपाचेर जावं वो म्हाका फोन करून तुमचें सांगपा जाता. तुमचेर हांव आख्खो डिटेल टॉपीक काण सांगता. तेजी कशी कितें कात कशें कितें तेजो अनुभव सगळें गेलेलो आहा. त्या अनुभव प्रमाणे सांगता आनी तें सोच जावन आसा. आनी जाण जावशात जिव देव सगळ्यां कडेन उलयता. ज्या देव आमचो तुवें जर ताका खरें काळजांतसून तुवें ताका हें घेयलो तुज्या जिविता भितर, म्हाजे भावा तूं कोण उलोवंकूच जावो तो. जिव देव तो, मेल्ल्याचो देव न्हू तो, मेलोलो देव न्हू तो, जिव देव. आनी तो देव जावन आसा वतमो. वतम्यान आर्गां महिमा दिवपाक शिकाय. हें खूब गरजेचें. वतम्यान आर्गां महिमा दिवपा जाय. वतम्यान हांव पोत्त हेंच सांगता.
आमचो वत्नो देवाच्या वत्म्याकडे उलोवंक जावो. आमच्या वत्म्यान देवाच्या वत्म्याक आर्गां महिमा दिवपा जाय. कित्याक जेजू जावन आसा वत्मो, अंडरएस्टिमेट कोन्नाकाय. जेजू जावन आसा देवाचें उतर. जेजू जावन आसा ते जिवी देवाचो प्रकाशन. ते जिवी दिश्टीपण आसलो जिवी देवाचो रूपकार जेजू जावन आसा. जेजू जावन आसा दिश्टीपण नासलेलो जिवी देवाचो मोहिमेचो परजोळ. and he is the true representation of the living God. Jesus is the image of the living God. He is the word of God. देवाचें जिवें उतर. आनी तें उतर जी सृश्टी हें सगळें ब्रह्मांड जी सृश्टी जें सगळें रचलां तें जिवे उतरान रचलेलां. जाण जावचें म्हाजें मोगाळ भावें, केन्नाच हेडू जावचो न्हू. तुमी तुमचोय टायम वेस्ट करून घेयनाकाय. प्लीज डोंट वेस्ट टायम. फॉर्मेलिटी करनाकाय. फॉर्मेलिटी भितर कांयच ना. फॉर्मेलिटी करून तुमी तुमकांच फटयतलीं. जाण जावचें. फॉर्मेलिटी करपा वचनाका. फॉर्मेलिटी भितर कांयच ना. नियाड कराय आनी तुमी ते जिवी देवाक चिंताय. जिवी देवाचें त्या जिवी देवाक जेजू क्रिस्ताक लेवाय. जिवी देवाचो मोग कराय. जिवीत भर ताका आर्गां महिमा दियात. एक एक घडये एक एक वेळा ताका थँक्स दियाय. दिमी घालप म्हणल्यार सरेंडर करपाक. हें जिवी देवाक सरेंडर कराय. दिमी घालाय. ताका सांगाय जेजू हें जिवीत तुजें. तुवें तुजें पवित्र अमोलीक रोगतान गेलेलें आहा म्हाज्या दुनिया देवा. हें जिवीत तुजें. सरेंडर युअर लायफ टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट एंड सी द मिरेकल. वत्म्यान देवाक आर्गां महिमा दी आनी ती फोडांचो ह्या जिविता भितर ती फोडां दिश्टी पडपा जाय. ती फोडां जर दिश्टी पडना कितें फायदो. आनी तुका दिसता म्हाजो देव ती फोडां दिना. देव विस्वासी. म्हाजो जिवो देव विस्वासी. सगल्या मनशांक ती फोडां दिता. सगल्यांक ती फोडां दिता. जाण जावचें. सगल्यांक ती फोडां दिता. जर तर तूं सत्यान वत्म्यान भावार्थान मोगान विस्वासान ते म्हाजे जिवी देवाक तूं मागशी, हांव तुका सत सांगता म्हाज्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हाजे भावा म्हाजी भयणी, देव तो विस्वासी. 101% ती फोडां त्या जिवितांत तुका दिश्टी पडटलीं आनी तुज्या दोळ्यान ती फोडां ती सगळीं तूं चोयतलीं. हांव मागता म्हाज्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, ते जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवान तुमकां ती जाणविकाय दिवं दी म्हणून, तुमकां ती सन्मीकाय मेळोवन दी. जर तर तुमी खरी काळजांतसून ती घेवपाक सोदताय जाल्यार देव तुमकां दितलो. पूण तुवें तुजी देरुक्ती करपाचें. तुज्या मनाक तुवें ओपन करपा जाय. यू हॅव टू बी ब्रॉड मायंडेड. आनी तुका खरोच जिवो देव जेजू जावो जाल्यार तुवें काळजांतसून सोदल्यार कितें मेळना. फकत देवाक उलो मार काळजांतसून. वत्म्यानसून इट वील बी डन फॉर यू आनी तुका मेवतलें. कोट जर हांव म्हाजे जिवी देवा कडेन उलयतलों निचेव कर आनी उलय. सदांच असोच उलय. देवा उलयत राव जेजू कडेन आनी जेजू तुजी उतरां आयकता. जेजू एक एक उतरांचो मान दिता. उलयत राव. विस्वास दवर म्हाजो जिवो देव आमची उतरां आयकता म्हणून. आनी एक दीस तें तुका कोडीत जातलें. जेजूको उलय. जिवी देवा कडेन वत्म्यान उलय. खूंय वयता थिंगा उलय सगल्याक. खूंय वयता थिंगा तुजे बरोबर आमी देवाचें मंदीर. देव आमचे भितर आहा. एक जावन रावता. हांव सनमतां तुमकां मातशें तर कितें तर मातशें कळ्ळें म्हणून. तें कळोंक ना जाल्यार प्लीज म्हाका कॉमेंट करून सांगाय. हांव मागीर दुसरो व्हिडियो क्रिएट करतां. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. I pray in the name of Jesus of Nazareth. Amen. Amen. Amen.